केपें बार्शे पंचायतींतल्या पाड्डी गांवांत आशिल्ल्या सरकारी शाळेची स्थिती सामकी बिकट जाल्या। सरकाराचे ह्या बाबतींत कांय लक्ष ना। ह्या विशीं थळाव्यांनी कितल्योश्योच सरकारा कडेन मागणी केल्या ही शाळा दुरुस्त करची म्हण, मात सरकाराचे अजून लक्ष ना। ह्या बिकट स्थिती आशिल्ल्या शाळेची आमदार विरेश बोरकार हांच्यांनी पळोवणी केली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। केपें पाडी आसा आनी हेजे आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतले प्रायमरी स्कूल, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा। आतां कितलेच फावटी आमी पळयता की सरकार आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा तो एवरी टायम म्हणटा की आमचो प्रमुख जो हें आसा तो एड्युकेशनाचेर आसा, एड्युकेशन सॅक्टराचेर आसा। पण आमी जेन्ना हेजी कंडिशन पळयली, ह्या ज्या प्रायमरी स्कुलाची कंडिशन पळयली, पाडी हांगा, पाडी बार्शे विलेज पंचायती अंडर पडटा केपें तालुक्यान, आनी हेजी जेन्ना परिस्थिती पळयली ती सामकी बिकट जाल्ली आसा। आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं केपें रेनोवेशन करपाचें म्हणून सांगलेलें, बट रेनोवेशन अजून पर्यंत जाल्लें ना। कितलेच फावट थंय लोकल सांगलेले सांगीत आसता, कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसता, पण कित्याक जी प्रायमरी स्कुलाचेर दुर्दशा केल्या ह्या सरकारान, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसल्यारूच खंय ना खंय भुरगे उमेदीन हांगा शिकपाक येतले आनी उमेदीन शिकपाक पावतले। आतां तुमी पळयता आसतले हांगा वयर ऑलरेडी सिलिंगाक बीन सारकें डेंजरस जाल्लें आसा। सिलींग केन्ना पडत आनी केन्ना जी स्लॅब आसा तो सकयल पडत तें सांगूंक शकता। सायडीच्यान तुमी पळयता आसतले तेजे वाशे नळे हांगाय दुरुस्ती करपाक जाय, मात ही दुरुस्ती अजून पर्यंत केल्ली ना। आनी कंडिशन हेजो खूब बिकट जाल्लो आसा आनी परत एड्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर पडटा, हेजेर लक्ष दिवचो आनी हें जाता इतल्या बेगीन हे रिपेर करून जावं रिकन्स्ट्रक्शन करून हे बऱ्या पैकी प्रायमरी स्कूल जावचें, जे करून हांगासले केपेंचे जे लोक आसा, भुरगे आसा, तांकां बरी स्कुलींग फेसिलिटी मेळटली। स्कूल गव्हर्मेंट म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी शिक्षणाचेर आनी भुरग्यांक खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना, पण हांगा जर पळयत जायत हे जर स्कुलाचें तुमी कंडिशन पळयत जाल्यार पॅथेटीक कंडिशन आसा। आनी कशे भुरगे हांगा येता आनी आतां स्कूल चालू जातली कॉलेजान कशें आसतलें तें आमकांय खबर ना। सो हेजे पयलीं बी खुबशे इश्यू हेजे जाल्ले आसा, लेटर वर्कय केल्लो आसा। सो एज अ RGP आमी बी एक लेटर वर्क करतले आनी गव्हर्मेंटाक कळयतले की बाबा हें स्कूल जाता इतके बेगीन रिनोवेट करचें काय रिकन्स्ट्रक्शन कितें करपाचें आसता तें करचें, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक बरें एज्युकेशन आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी दिता म्हणून तो मेळचो। विरेशच्यान सांगलां की सगळीं हे भाशेन स्कुलां ते नॅग्लिजन्सा जालें जाल्यार प्रायवेटायजेशन जातलें। म्हज्या मदीन तोच विचार येता की तुमचो हेतू आहा, तुमचो इंटेन्शन आहा गव्हर्मेंटाचे ही सगळीं गव्हर्मेंट एडेड स्कुलां आहाय ती बंद करपाची आनी सगळीं प्रायवेटायजेशन करपाची आनी तूं मदें इस्काम करपाचो, तुमचो पयस करपाचो हें आहा, हो इंटेन्शन आहा आमकां जाल्यार दिसता। सो आहा एसली तुमची तर इंटेन्शन आहाय जाल्यार मातशें ती तकल्यांतली काडून उडोवची आनी हे स्कुलांचेर नदर मारची। हे गव्हर्मेंट फॅसिलिटी आमच्या भुरग्यांक उदरगत जावपाक, सगळ्यां कडेन प्रायवेटायजेशन जायना। त्या ल्हान गरीब समाजाचे भुरगे आहाय ते कितें करतले, तेंच्यांनी प्रायवेट स्कुलां वचपाचें। आमकां स्कूल सगळे धंदे ना, आवय बापायक कामाक सारकी ना आनी ते प्रायवेट स्कुलान घालता खंयच्यानी। तुमी हे स्कुलाचेर हे नॅग्लिजन्स दवरले जाल्यार